बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बांबडीनो सगल्यांक तुमकां हे सकाळच्या देसागे मिसा भेटीन वांटो घेवंक मागीर मोगस येवकार. आज आमी निमाणी तयारी करता इस्पिसांताच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पोरबेक. पवित्र सभा आमकां सगल्यांक भावार्थ्यांक उलो मारता आमी पवित्र आत्म्याचे येण्याचे पोरबेक आज पवित्र उमाळ्यांनी भरून तयार जावं. आयचे सकाळचे मीस एक तयारी ह्या इस्पिसांताची पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पोरबेक मागुया. हे मिसांत आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फोडां. फाल्यां एके भाशेन पवित्र सभेचो जल्मा दीस. पवित्र आत्म्याच्या येण्यांतल्यान पवित्र सभा जल्मा आयली. शीस भिवकुडे शीस नेणार शीस दारां बंद करून उंचले कुडान लिपून आशिल्ले पवित्र आत्म्याचे बोडान सगळे संवसाराक पडले. आमकां हो भावार्थ मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याची देणी आमकां हांव कोर मागुया. जाणवाय शाणेपण बुद्ध देवाची भिरांत गोठाय ही सगळी देणी आमकां मागुया. आनी करता आसतना आज आमचो सोंपून गेल्लो भाव डॉनल्ड ग्रासियस हाचो म्हयन्याचो उगडास. ताका सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बागिली करूंक ताचे दुखेस फामिलीक आमची बुजवण दिवंक आनीक मेसेस फेर्नांडीची आमची भयण आपलो वाडदीस समोरमता. तिचे पासत आनी दुसरी आप आपलो वाडदीस समोरमतल्या पासत हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बिडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सांग वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांचांक वार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. प्रार्थुया. सर्वपदवेदार देवा आमचे बापा, पास्कांची परब आमी समरंभून जाली तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत आनी दिसपटेच चालींत आमी दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याची बोरती आमकां दी. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुजे पवित्र सभेंत उर्बेन वावरूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आमी रोमांक पावतोच एक कास्कीक घरान रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक खोयदी दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सुवाळ्यांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतूच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सवे तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जरूय म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें, तरूय हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्या पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाश्यांक लागून ह्यो सांखळी हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतल्या तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोर नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सुमया जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमेन आमेन. B2 पान 21 B2 पेज 21. सगळी उबी रावया. उद्गाराची गायन गावया. B10 5:27 चौथो श्लोक. B10 पेज 27.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसू जुआ वापरपणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पेद्रू पडतलो आनी जेजूचो मोग जेजूच्या मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या अर्द्याक तिगून ताका म्हळेलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा मदीं खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हळें ना. बगर हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? हो शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी करी म्हूण आमी जाणू. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरतल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान भयणी भावांनो, शाळा व इस्कॉलां सुरू जावचो वेळ जालो. सोमारा दिसतान आमची भुरगीं शाळेक वचूंक लागतलीं. सरकाराक जाय जाल्यार, शिक्षणीक खात्याक जाय जाल्यार, कोवीड केसीस वाडल्यात अशें म्हणटात. शाळेंत एका वर्गांत 40-30 भुरगीं आसतात आनी 40-30 भुरग्यां मदें प्रत्येक भुरगें वेगळें. थोडीं भुरगीं बोबाड करपी आसतात, थोडीं भुरगीं शांत आसतात, थोडीं भुरगीं मस्ती करतात, थोडीं भुरगीं आपल्या जाग्यार बसलेलीं उठना, थोडीं शिकपांत हुशार आसतात, थोडीं शिकपांत तितलीं हुशार आसनात, थोडीं खेळांत हुशार आसतात, दुसऱ्या लागीं खेळूंक कांय जायना. अशें तरेतरेच्या भुरग्यां सांगता एक क्लासीन टिचरीन वागचें पडटा. एक टिचर आपल्या भुरग्यांक सावकाश सावकाश ओळखूंक पावता. भाव म्हणिनो, जेजू एक श्रेष्ठ गुरू, द ग्रेटेस्ट टिचर जेजू, आनी तेजे लागीं ताचे 12 आपोस्टल आसले, तेजे लागशिल्ली क्लास ती. पूण हे क्लासीन तरेतरेचे आसले. पेद्रू आसलो, उलोवपाक हुशार, कितें तरी सांगून गेलो. पेद्रू सगल्या वाटेन आपूण पयलो उलोवंक तयार आसता. दुसरे आसले थोंड आसले, कांय उलयनासले, ओगीच रावन आयकताले. पेद्रू तर उडवडो, जायते उलोवपी, कसलेंय काम करूंक तयार आसलो, तरूय बागेवन जिवांव शांत आसलो, चड उलय नासलो, मोगाळ आसलो, ओगीच सगलें पळयतालो. जेजूच्या अर्द्याक तकली लावंक ताका भाग मेळ्ळें, कित्याक हेरां मदें जेजू ताचो
मोग करी. हेरांमध्ये जरी तो थोंड आसलो जेजूक ताची अपुरबाय दिसली. आयचे शुभ वर्तमान भाव मिळून आमकां सांगता पेद्रू जेन्ना जेजून सांगलें म्हज्या शेडयांक राख म्हज्या मेंढरांक राख आनी ताका सांगलें कसलें मरण ताका फाव जातलें तो रोखडोच आपल्या फाटल्यान येता जुवांक पळयता आनी म्हणटा हाचें कितें म्हजें सांगलें तुवें म्हाका सांगलां तुवें हाचें कितें आनी जेजू ताका म्हणटा तुका कित्याक पडलां ताचें आमी उलयता ते भाशेन शाळेन टिचर ती उलयता ती भाशेन ताचें तुका कित्याक पडलां तूं म्हजो पाटलाव कर. आनी जेजू म्हणटा हांव येसर तो आसलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां. हीं उतरां ताच्या शिसा मदीं अशें दिसता की तो मरचो ना जेजू ह्या पुरान संवसाराचो शेवट रोखडोच जातलो अशें शीस चिंततालें. शुभ वर्तमानांनी तशेंच भाग्योन पावलूचे चिटींनी आमकां मेळटा दे वर थिंकींग दॅट द एंड ऑफ टायम वॉज व्हेरी नियर. काबार जातलो संवसार पूण जेजून तशें म्हणूंक नासलें. भाव भयणीनो जायते फावटी आमकांय आमच्याहून दुसऱ्यांचो हुस्को आसता. जायते फावटी आमी आमकांच विसरता आनी दुसऱ्याचें चिंतना हांव भोव करून असल्या घोडितांनी. निबेल गरजेची म्हळ्यार आमी एक एकलो जेजूचो पाटलाव करपी. आनी हे वरस आमकां फाव जालां तें गवळीक वरस ताचो विशय म्हज्या पाटल्यान याद. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें पेद्रूक सांगलें यू फॉलो मी तूं म्हजो पाटलाव कर दुसऱ्यांचें तुका पडूंक ना तूं म्हजो पाटलाव कर. म्हजे पाटल्यान याद. भाव भयणीनो जेजू पाटल्यान वचूंक आमकां ताच्या आत्म्याची गरज. जे कितें जेजून शिसांक शिकयल्लें सांगलेलें मिलाग्री केल्ल्यो ती ताच्या मनांत हाडूंक जेजून तांकां भासायलो आत्मो दिलो आनी ह्या आत्म्याच्याच बोडान उजवाडान शक्तीन तांणी जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव केलो आनी जेजू पासून मरूंक ते तयार जाले. 12 मजलो भाग्योन जिवांव जाची शुभ वर्तमानाच्यो निमण्यो वडी आमी आयकुल्यात. तो एकलोच सोयंबाचें मरण घेतलें. हेर सगल्या आपोस जेजूचे मारतीर मेले. म्हजे पाटल्यान ये पेद्रूक सांगिल्लें आंद्रेक सांगिल्लें जाकोबाक सांगिल्लें फिलिपाक आनी बार्तोलोमेवाक आनी सगल्यांक सांगिल्लें ते जेजू पासून मरूंक तयार जाले. आमी बाबा भयणीनो जेजूचो लागशिल्लो तयार पाटलाव करतले जाल्यार आमकांय ह्याच आत्म्याची घोटाय जाय ह्याच आत्म्याचें बोड जाय ही आत्म्याची देणी आनी फोडां जाय. तर आज जेन्ना आमी निमाणी पावट तयारी करता ह्या स्पिशांताचे फेस्ताक पवित्र आत्म्याचे येण्याचे दोबाज्याक मागुया. काय बरें तें गीत पवित्र सभा फाल्यां गायतली आमकां गावंक मेळना कित्याक वेळ ना रोखडेंच मीस काबार जावंक जाय. पवित्र आत्म्या देवून ये स्वर्गी किरणां फांकयत ये तुजो उजवाड घालीत ये. हे दुर्बळांच्या बापा हे वंदनां दिनारा हे काळजांच्या उजवाडा तुज्या आदारा विणे वायटाक पडना तसलें कितेंच ना मनशा सोबे. मेल्ल्याक धुवन तूं नेटय सुकलोल्याक शिंपून भिजय गायल्ल्याक ते गाय पिकय. तुजे 7 गूण दी आमकां तुजेर विस्वास ठेवतल्यांक कालत्या बावार्थ्यांक तुज्या दी इनाम शेगुणाचें दी बोंदी सोडवणीचें बाग सासणाचे सुखाचें.
आमीन. भेटून आम्ही गायन गाऊया. सर्वेस्परा देवा, C302 पान 40 C32 पेज 42. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. स्वर्गीचे बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचे भक्षणे देखून नितोळ काळजान तुझ्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवच्या खातीर ते तुज्या आत्म्याक धाड आनी आमची काळजां ताच्या उजवाडान बोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें आमकां केली आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासा सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात
आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपली तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा डोनाल्ड ग्रासियसांची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलोय. बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर तो मेलो, तशेंच ताचे बराबर तो आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव म्हणून जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक फुडें सोदता. ताच्या बळान आनी पवित्रात्म्याचे शक्तीन त्याच जेजूचो लागशिल्लो पाटलो आमी करूं, सगळे वायटाचेर जैत करूं. आनी तुमी म्हजे गोवाय, आमी संवसाराच्या शिमा पर्यंत हेच जेजूचे बरे खबरीचे गोवाय जावं. ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
भासालेलो आत्मो आपल्या शिसांचेर पाठविल्लो जेजू तोच आमकांय आपलो आत्मो दिता. आमी जाणवाईन गोठायेन देवा भिरांतीन आनी ताचेच उजवाडान पवित्र सभेन वावरूं. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू डी 40 2 570 1 डी 42 पेज 71. Gesù, am ciamolia, ruki nami
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक तुवें कान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणीच्या नवे संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलें. हेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून पवित्र आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मोना काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. एक मिनूट बसुया. भाव भयणीनो, फाल्यां पवित्र आत्म्याची दोबाजीक परब, आनी परब आमी सगल्यांनी बडे भोक्तीन आनी बडे खुशालकायेन समोरची गरज. कित्याक फाल्यां पवित्र सभेचो बर्थडे, जे भाशेन आमी आमचे एक एकल्याचो बर्थडे समरमता आनी खुशाल जाता. आख्खी पवित्र सभा फाल्यां खुशाल जाता. हें पवित्र आत्म्याचें देणें हे भिवकुड्याशी सांग जेजून भासायलेलें फाव केलें. तो दीस पाळटा आसतना आमी आमच्या गोंयांत नवें गवळीक वर्स समरमता, सुरू करता. पास्टरल इयर आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. हें गवळीक वर्स जायते फिरगोजांनी नवे पादविगार, नवे पादकूर गेल्यात. आमचे इगोजेंतले दोग वचून आमकां दोग नवे आयल्यात. एक आयलो फादर डॉमिनिक डिकोस्ता गांवांत माजोड्डीचो बाणावलेतान, आनीक थोड्या दिसांनी आपल्यो सुटयो करून येतलो फादर ब्रिटो फुर्ताद आदी मेर्शेचो पादविगार आमचे बरोबर रावूंक आसतलो. आमकां गवळीक वावरांत तेंको करतलो. म्हणून आमी थोड्या दिसांनी 4 आसतले पाद्री हांगा. हें नवें गवळीक वर्स बिश्प साहेब आमचे लागीं मागता आमी जेजूचो पाटलाव करूंक. जेजू आमकां एक एकल्याक म्हणटा, फॉलो मी, म्हज्या फाटल्यान या. ताणें चीट भायर काडल्या पयलीर ह्या म्हयन्याची. ती चीट तुमकांय वाचूंक आनी तुमच्या हातांत पडटली. ऑफिसांत त्यो कॉपी आसतल्यो, तुमी वचचे म्हूण मागता. फाल्यांतान आमी सगल्या आमच्या गवळीक कामांत परतून सुरू करता. हॉलिडेज सोंपल्यो, आमची भुरगीं शाळेक वयतलीं. मागुया आमच्या भुरग्यां पासून. फाल्यां आयज ऑल्टर बॉयज ऑल्टर सर्वीस हांची जमात सांजे 3:30 वाजता. जायते तेंपान ते मेळटले. आवय बापायनी आपले ऑल्टर सर्वीस आसात तांकां पाठोवचे. एक बरी खबर म्हळ्यार आमचो एकलो भुरगो ऑल्टर सर्वर सेमिनारीन जॉयन जाला. तालेगांव सेमिनारीन जॉयन जाला. आपली SSC पास जावन. SSCक ताका 79.5% फावो जाल्यात आनी तो सेमिनारीन जॉयन जाला. कालच्यान ते रितीर करतात थंय ताचे पासत आनी ताचे फामिली पासत मागुया. आमाराल वाड्यांतलो ताचे पासत मागुया, ताचे फामिली पासतूय मागुया. आज तान आमचे सिनियर सिटीजन्स कोविडाक लागून भिवन आसली. आज तांची जमात सांजे 4:30 वाजता आनी तांचे पासत एक पिकनीक थारायल्या. पावस पडूं ना पडूं 10 जुन्याची. म्हणटच आमची सिनियर सिटीजन म्हळ्यार 60 वर्सां आनी अदीक जाल्यान तांणी हे आमच्या जोम्यांत भितर सरचे. 60 वर्सां जालीं म्हूण टायर्ड जायना आमी, रिटायर्डूय न्हय. आमी सगळीं पवित्र सभे पासत वावरूंक केन्नाच टायर्ड जायना. मरोपर्यंत आमी पवित्र सभेचे वांगडी. देखून सिनियर सिटीजन्स आसात तांणी भोव करून तांचे फामिलींत पुता दुवांनी आपल्या आवय बापायक फोर्स करचो जॉयन जावपाक, येवपाक, जमातीन वांटो घेवपाक, पिकनिकेन वांटो घेवपाक. तुमी जर तांकां भिवन घरा दवरलीं तीं घरा वतलीं. तुमी जर तांकां उर्बा दिनात, जायते फावटी पुद्दो करतात. जाणटी जाल्ले पांय मांग लेखिनात, कांयच करूंक दिनात, घरा बस म्हणटात आनी मागीर जाणटी चड जाणटी जाली मरोना म्हणटात. अशें जावंक फावना. आमची जाणटी आसात ती जाणात ती तांकां आमी उर्बा दिवंक जाय. ही हो ग्रूप तांचे पासत. दे मस्ट फील यंग वेन दे कम इन टू दीस ग्रूप. दे मस्ट नॉट फील ओल्ड. अँड वी डोंट अलाव देम टू फील ओल्ड. वी मेक देम फील यंग. आनी देखूनच बाबा भयणीनो हो जोमो आसा. तशेंच आमचो जोमो आसा विमेन ऑफ होप. विमेन ऑफ होप जी गो मेला तांचो
तांच्यांचे खातीर विधवां खातीर हो जोमो आसा. तेय जोम्यान जी कोण एकलीच आसा, विधवा आसा, घरकार सोंपला, तांणी वांटो घेवन हो जोमो जिवाड करूंक जाय. तुमकां सगल्यांक देवाचे पवित्र आत्म्याचो उजवाड बोड करपा आमी आवडीता. बो करून फाल्यांची परबेंत मीस फाल्यां सांजे 5:30 सुरू जाता. आयताराचे मीस आनीक एक मीस आसतलें सांजे 5:30. बो करून आमची जाणटी आसात, सकाळचे मिसाक येवंक जायना, तसल्यांक 5:30 फाल्यां मीस आसतलें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन गावया. K4 पान 141, K4 पेज 141. Jivita